आता पोलीस भरतले जाणटेल्यांची लाईटीची आणि उदकाची बिलां. जाणटेल्यांचे मजती खातीर पोलीस कटिबद्ध. दक्षिण गोंय पोलीस अधीक्षकाची आश्वासक उतरां. बाबूच्या भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत मुख्यमंत्री ओगी कित्याक? काँग्रेसीन केलो प्रश्न. 30% मिशन कमिशनाच्या अजेंड्यात मुख्यमंत्र्याचोय हात. गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केला आरोप. सगळे समान ह्या तत्वांक पाळो दीत मनयले एकवटाचे फेस्त. डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशनाचो पणजे 16वो आनंद सुवाळो. सामाजिक जागृताये बरोबर सांस्कृतिक कार्यावळी हाडल्यो घडोवन. गोंयांत पयलेच खेपे जाल्ल्या आयर्नमॅन सर्तीचे बिश्वजीत सिंग सैखोनान मेळयलें जेतेपद. 27 देशांतल्या हजारा परस चड स्पर्धकांक फाटी घालून माथ्यार चडयलो आयर्नमॅनाचो मुकुट. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. गोंय पुलिसांच्या कॅपाचेर ब्रीद वाक्य वाचपाक मेळटा. शांती, सेवा, न्याय. पुलिसांनी ते वास्तवात हाडपा खातीर पेंगड बांदला. जाणट्या खातीर दक्षिण गोंय पुलिसांनी हेल्पलायन सुरू केल्या. तांच्या लायट बिलां सयत उदकाची बिलां लेगीत फारीक करपाक पुलीस तयार आसात. जाणट्यांची ते राखणे करतले. दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक अरविंद गावसान जाणट्यांक थाकाय दिल्या. जाणट्यांची सुरक्षेचेर कुडचड्यार आयोजीत केल्ले कार्यावळीत गांवस उलयतालो. घरांत एकोडे रावपी जाणट्यांनी आपली सुरक्षे खातीर कितें करचें हाचेरय गांवसान उजवाड घालो. म्हयन्यांतल्यान एकदां येवन पुलीस तांची वासपूस करतले. कसली मजत जाय जाल्यार फोन करात, पुलीस मजतीक धांवून येतले. पळयात गांवस कितें म्हणटा तो. आमी पुलीस स्टेशन सगळ्या पुलीस स्टेशनांचेर आमच्या सिनियर सिटीजन्सांच्यो लिस्ट तयार केल्ली आसा. स्पेशली दोज सिनियर सिटीजन्स हू लिव एलोन, घोव बायलां एकटीच रावता, तांची आमचे कडेन परफेक्ट लिस्ट आहा. आनी अदर सिनियर सिटीजन्स ऑल्सो, दोज हू आर लिव्हिंग विथ देयर फॅमिलीज ऑल्सो, दॅट रेकॉर्ड ऑल्सो. आमची ते लिस्ट आसा आनी त्या लिस्टा प्रमाणे आमी आमच्या सगळ्या बीट स्टाफांक इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आहा. एवरी मंथ म्हयन्यांतल्यान एकदां तरी वचून तांकां मेळा. ताची कितें डिफिकल्टीज आसा जाणून घेता. ते मिनिमम कितें करपाक जाता तें आमी करपाकूच जाता. मॅक्झिमम कितें आसूं येता, खंयचे लायटीचें बील फारीक कर, खंयचे नळाचें बील फारीक कर, सब नेग्लिजिबल. डेफिनेटली वी कॅन हेल्प. सो सिनियर सिटीजन्स हांच्यांनी आमचो जो बीट ऑफिसर्स आसा, बीट ऑफिसर तुमकां सगळे दाखयले आहा, तांचे नंबर तुमचे कडेन आसपाक जाय. आमची इन्स्ट्रक्शन तरी की म्हयन्यांतल्यान एकदां विजीट करा, पूण तुमकां जर तर गरज आसा तुमी केन्नाय तांकां फोन करून आपोवंक शकता. कितें डिफिकल्टीज आहा ते तुमी सांगूंक शकता. तुम्ही जर तर फक्त घोव बायलां एकठांय रावता, एकटीच रावता, जाल्यार प्लीज सी दॅट युअर हाऊस इज सेक्युअर. सगळ्यात पयलीं तुमकां जर पॉसिबल आसा प्लीज इन्स्टॉल CCTV कॅमेराज. जांकां शक्य आसा प्लीज वॉचमॅन दवरा. CCTV सर्वेलन्स कॅमेराज अँड वॉचमॅन हे आतांच्या काळांत सारके जरुरीचे. डोर्स, विंडोज सारके टोटली सेक्युअर करपाक जाय. विंडोज आसा तांकां ग्रिल्स घाला. डोर्स पिपिंग होल म्हणटा तो मस्ट चलता. अनलेस यू सी अँड यू सी दॅट द पर्सन इज नोन टू यू, प्लीज दार उगडी नाका. रातचे न्हिदता आसतना भायल्यान लायटी पेटत दवरात. भायल्यान जशे पेटत असले लायटी की तुमकां कळटा की भितरल्यान पळोवंक शकता कोण येता कोण वता. ताचे नंतर तुमचे कडेन सर्वंट्स आसतले. तुमच्या घरान जर सर्वंट आसा त्या सर्वंटाचे सर्वंट व्हेरिफिकेशन पुलिसां कडल्यान करून घ्या. ताचो एंटीसिडंट, ताचे टोटल डिटेल तुमचे कडेन आसपाक जाय. ताचो फोन नंबर आसपाक जाय. ताचे बरोबर कोण फ्रेंड्स बी येवपाक दिनाका. सपोज चुकून जर तर कोणी भितर आयलो, रॉबर जर तर आयलो, इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू हँडल इट. तो कितें सांगता तें आयकपाचें. बट यू ऑब्जर्व हिम प्रॉपरली, ऑब्जर्व हिम, सो दॅट तो गेलो काय इमिडिएटली पुलिशेक फोन करून पुलिसांक इन्फॉर्मेशन दिवपाची. असो टायप आसा अशें दिसता, सो दॅट पुलीस कॅन कॅच. आज PI, SP, DYSP बाकीचे पुलीस स्टाफ अलॉंग विथ सिनियर सिटीजन आणि सिनियर सिटीजन फोरम हे आणि आमचे काउन्सिलर, चेअरपर्सन, सरपंच, पंच यांच्या वांगडा एक जॉईंट मिटींग टू सेन्सिटायज सिनियर सिटीजन जे आपलो जो रोल जो आसा
ते कशें आसचे आनी कशें ताका हेल्प करपाक मेळटा आनी पुलिसान एसपीन म्हाका दिसता खुबशे ताका दिल्ले आसा. सो हो आज एक बरी मिटींग आनी असली मिटींग जाल्यार फ्रेंडली एनवायरमेंट विदीन द पुलीस आनी सिटीजन्स हो म्हाका दिसता आमचे PIन केल्लो इनिशिएटीव. तितून DYSP पडवल आनी तसोच SP अरविंद बाब हे सगळ्यांनी एकठांय जावन एक बरें शोभा दिल्ली. कुडचड्यावेल्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकार. सरकारांतल्या मंत्र्यांनी केल्ल्या भ्रष्टाचाराचेर तोंड धांपून वगी रावपी मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारांत वांटेकार आसा. गोवा प्रदेश काँग्रेसीन दोतोर प्रमोद सावंताचेर आरोप केला. ते खातीर काँग्रेसीन देख दिल्या ती पर्यटन मंत्री बाबूची. 30% कमिशन हो अजेंडा राबोवपी पर्यटन मंत्री बाबूचो भ्रष्टाचार सेगीत उजवाडाक हाडूं नये ते बाबतींत वगी रावपाक मुख्यमंत्री आपलो वांटो घेता असो गंभीर आरोपय काँग्रेसीन केला. काँग्रेसीन घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार गोवा इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल मार्ट हें भ्रष्टाचाराचें दुकान अशें सांगतना द स्टेट लेवल मार्केटिंग अँड प्रमोशन कमिटीच्या टेंडर घोटाळ्याचो दाखलो दिलो. तारीख दिवंक नाशिल्लें हें टेंडर 4 कोटी 78 लाखांचें काडलां खरें, पूण प्रत्यक्षात 2 कोटी 78 लाख कमिशनांत गेल्यात अशें गिरीशाचें म्हणणें. मुख्यमंत्र्यान हाची चवकशी करपाची ताणें मागणी केल्या. पळयात. ज्या तरेन बाबू आजगांवकर आपली स्पोर्ट्स आनी टुरिझम मिनिस्ट्री आपल्या एजेंडा तेजे एजेंडाज मिशन 30% कमिशन आनी ते टायम टू टायम आमी प्रूवय करतले. आमी हेजे पयलीं कितलेशेच एक्सपोज केल्या. अपेक्षा धरली की मुख्यमंत्र्यान जो स्टेटमेंट केल्लो की आमी गोंयांक करप्शन फ्री गव्हर्मेंट दितलो. हेजे नजरे मुखार अशी कितलीशीच करप्शनां आमी हाडलीं. पूण अशें दिसता की मुख्यमंत्री सद्या हे सगळे भानगडीक इनवॉल्व जाल्लो आसा आनी प्रत्येक मिनिस्टरां कडल्यानय तो सद्याक तेगेलो कट घेता. इतली आमी ओपन करप्शनाची केसीस तेजे नजरे मुखार हाडटात आनी मुख्यमंत्री हो सामको चुप्प बसलेलो आसा. म्हणजे मुख्यमंत्र्याक चूप बसपाक सुद्दां प्रायस आसता. मुख्यमंत्र्यान एक्ट करप ना, ओगी रावपाक सुद्दां प्रायस आसता आनी ते आयज लोकांक प्रूव जाल्लें आसा. गोवा इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल मार्ट 2019 हें एक नवीन करप्शनाचें दुकान. Minutes of 10th meeting of the state level marketing and promotion committee held on 2nd January 2019. जानेवारी 2019 ही मीटिंग जाता. एज अ चेअरमॅन टुरिझम मिनिस्टर बाबू आजगांवकर, वायस चेअरमॅन गोवा टुरिझमाचो चेअरमॅन. आतां हें जर मार्ट करपाक जाय जाल्यार ते ऑफिस प्रपोजल येवपा पडटा. म्हणजे गव्हर्मेंटाचें प्रपोजल ते येवपा पडटा आनी ह्यूज अमावंट तेजेर एस्टिमेट आसता. तेन्ना तो एनी अदर बिजनसां येवपाक शकना. ह्या मिनिट्सांक ह्या एजेंडांक तो आयटम खंयच नाशिल्लो ह्या मिटिंगेक. तेजे नंतर ह्या ट्रॅव्हल मार्टाचें एक टेंडर डॉक्युमेंट भायर सरता आनी टेंडर डॉक्युमेंटाचो पयलो फ्लॉज जो आसा, खंयचो टेंडर डॉक्युमेंट जो आसता तो लास्ट डेट आसता. ह्या हेगेलें जो बाबुलीचें मिशन आसा त्या मिशनाक डेट ना. एक्चुली करप्शनाचें घोडबंगल हांगसरल्यान स्टार्ट जाता. जो ह्या एस्टिमेट जाता 4.78 crores. हेजे पयलीं 2 एडिशनल जाल्यांक त्यांचो खर्च अरावंड 2 कोटीचे जाता. सो हो सगळो 4.78 crores इज अ स्कॅम. द एक्चुअल कॉस्ट विल नॉट क्रॉस मोर दॅन 2 crores. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आयतारा जाल्ले बाणावलेचे ग्रामसभेत गोंया भायले लोक, पायाभूत साधन सुविधा, बेरोजगारी तशेंच सामाजीक आनी अर्थीक वर्चस्व हे विशय बरेच गाजले. हे विशय मुखेलपणान सोडोवपा खातीर ग्रामसभेत थारावय पास केलो. हेर राज्यांतल्यान जाल्ल्या अनियंत्रीत स्थलांतरणाक लागून हे गांव त्रासांत सापडल्या. ह्या अनियंत्रीत स्थलांतरणाक लागून उपलब्ध साधन सुविधांचेर दबाव येता. तशेंच लोकसंख्या, अर्थीक, सामाजीक आनी सांस्कृतीक समस्या वाडत आसा. गोंयकारांचें अस्तित्व धोक्यात आयलां. त्याच बरोबर घोळी वखदांचो वेव्हार, शिंदळकी वेवसाय आनी हेर अनैतीक गजालींनी हे लोक घुस्पाल्यात.
देखून कायदो अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी त्याची चौकशी करची असे बाणावलेकरांनी मागला. विधानसभा इलिगल मायग्रंट्स आसा तांचेर निशेध मारला. आमचे बाणावलेच्या गांवांत इलिगल लोक चड जाला. जे लोकांक आमच्यांनी कॅटा करूंक जायना तांकां कशें स्टॉप करूंक जाय ते आमी लोकांक एक्सप्लेन करून रेजोल्युशन घेतलां. रेजोल्युशन सगळे लोकांनी घेवन आतां पंचायताच्या बोर्डींग दिलेलें आसा. पंचायतीन सांगलां लोकांक जाय तशेंच करून आमकां बाणावले सगळें सुरक्षीत करून दितले म्हणून. There was also a resolution taken to desist from letting out their rented premises to migrants without proper facilities being available like sanitation. And they have also resolved to the people who are letting out not to give their premises and their lease agreements so as to obtain like ration cards, voter ID or Aadhaar card. So now 10 resolutions have been taken during the meeting. Now which we have requested the Panchayat to take a discussion on that. मेन मुद्दो तेंगे इशू आलोलो ते इलिगल बिजनेस कोताय म्हणून विचार आनी तेंगे कितें आलोलें ते मसाज कोताय मिन्स प्रॉस्टिट्यूशन कोताय आनी तेंगे जायत बी आलोलें आनी मेन आलो तो एक वासूचे आलोलो की तो हॅरेसमेंट कोता आनी मागीर तेंकां आमी बॉडी डिसिजन घेवन मागीर तेंकां आमकां कॉल दिवपाक तेंगे कितें व्यूज जाय मागीर ते म्हणपाक लोकांक बी आमकां कळपा जाय न्ही काय म्हूण व्यू मागीर आमी तेका लागून सगळे लोकलांक कोण दवरल्याय ते तेंगलोय आमकां हें जाय आसलो तेका लागून ही स्पेशल ग्रामसभा मिन्स ऑर्डिनरी ग्रामसभा नॉट स्पेशल तेका लागून पयलोली दुसऱ्यांकलें कितें आहा तें आमकां कळों जाय आसलो. आतां डिसिजन म्हळ्यार तेणें रेजोल्युशन घेतलें न्हू तेंच आमी फॉवर्ड करतलीं. फॉवर्ड करता म्हळ्यार आमी ते मंथली मिटिंगेक घातलीं आनी मागीर मंथली मिटिंगेक डिस्कस करून आनी लिगली एडवायस घेतली पयलीं तें आमच्यान करपा जाता जायना तें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत पयलींच खेपे जाल्ले आयर्नमॅन सर्तीचें जेतेपद बिश्वजीत सिंग सैखोनान मेळयलें. 27 देशांतल्या 1000 परस चड स्पर्धकांक फाटीं घालून ताणें हो मुकूट आपल्या माथ्यार चडयलो. 1978 वर्सा सुरवात जाल्ली आयर्नमॅन सर्तीची नामना दिसान दीस वाडत आसा. 53 देशां मदीं आतां मेरेन 230 खेपे ही सर्त जाल्ली. सगळ्यात कठीण आनी सोंशिकतायेची परीक्षा घेवपी सर्त म्हणून लोक हे सर्ती कडेन पळयतात. हे सर्तींत 3.8 किलोमीटर पेंवप, 180 किलोमीटर सायकलिंग आनी 42.195 किलोमीटर धांवप अशा 3 गजालींचो आस्पाव आसा. एकूण 226 किलोमिटराची ही सर्त आसता. पूण गोंयांतले सर्तीचे अंतर मूळ सर्ती परस अर्दे आशिल्ले. तातूंत 1.9 किलोमीटर पेंवप, 90 किलोमीटर सायकलिंग आनी 21.3 किलोमीटर धांवप आशिल्ले. सुमार 800 भारतीय ॲथलीटांनी हातूंत वांटो घेतिल्लो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. विमानतळाची सुवाते कडल्यान 20 किलोमिटराच्या वाठारांत कसलें बांदकाम करतले जाल्यार नौदळाचो हरकतना दाखलो घेवपाच्या निर्णयाक चिखलेचे ग्रामसभेत विरोध जालो. मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री आनी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान ह्या निर्णयात हस्तक्षेप करचो असो थाराव लोकांनी घेतलो. विमानतळाच्या वाठारापासून 20 किलोमिटराच्या अंतरार कसलें बांदकाम करतले, झाडां लायतले जाल्यार नौदळा कडल्यान हरकतना दाखलो घेवचो पडटा. त्या उपरांतच लोकांक सनदी मेळूं येतात. नागरी उड्डाण मंत्रालयान तसो निर्णय घेतिल्लो.
एक 10 दीस पयलीं हायकोर्टान कितें तरी ऑर्डर काडला दॅट एक सनद सुद्दां घेवपा जाय जाल्यार 20 किलोमिटर रेडियसान नेवीची परमिशन जाय. आतां हे ऑर्डर मिन्स लोक हे जाल्ले आहा मिन्स कितेंय एक बारीक घर बांदपा जाय जाल्यार नेवीची परमिशन जाय मिन्स NOC. सो आनी नेवी आमकां एक नॉर्मल सिविलिंग एंटरटेन करना. ते कितें म्हणटा पंचायतीक बरया ऑर म्युनिसिपालिटीक बरया थ्रू दॅम इट इज डायवर्टेड द लेटर. 6 म्हयने 2 वर्सां काडटा ते आनी परमिशन दिना. सो आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की कितें तरी नेवी वांगडा बसून हे करून आयदर कलर कोड प्लॅन नेवीक दिवपा लाया तुमी ऑर एक सिंगल विंडो खंय तरी आमकां भायर NOC दिवपा विदीन 15 days ऑर विदीन अ मंथ आमकां NOC गावपा जाय. सो रिक्वेस्टींग आवर पंचायत मिनिस्टर ऑर CM श्रीपाद भाव आमचो MOS आसा डिफेन्साक उलोवन एक सोल्युशन काडपाचो. कारण गोवा इज अ स्मॉल स्टेट आनी 20 किलोमिटर रेडियसान सपोज कितेंय ब्लॉक केलें डेव्हलपमेंट सो कांयच उरपा ना गोवान. एअरपोर्ट चिकालीम पंचायतीन पडटा. सो लोकांनी येवन आज ग्रामसभान इश्यू काडलो ताजो आनी आमी रेजोल्युशन घेतला की कितें तरी सोल्युशन गव्हर्मेंटान आनी नेवीन बसून काडपाचें. बिकॉज चिकालीम पंचायत इज द मोस्ट सफरर मीन आमी चड सफर जाता कारण आमी फनल झोनान आहा आनी लागीं आसा एअरपोर्टाचे. सो कायदो आमकां चड लागता. सो वी रिक्वेस्ट नेवी ऑर वी रिक्वेस्ट आवर गव्हर्मेंट टू टेक सम immediate step because a lot of people are suffering for this. We have really spent a lot of money on that land, all our hard earned money. आणि घेऊन मी आमकां घरा बांदपा मेळना आता. नेवीचे रूल येता एवरीडे लायक 20 रेडियस फूल 20 किलोमिटर्स म्हणल्यार फूल वास्को मारगांव इवन फोंडा पासून NOC दिवपा ना ते. आमगे रिक्वेस्ट आर टू द MLA, टू द पंचायत मेंबर, टू द ग्राम सभा मेंबर टू गेट अस वन प्लेस. आमी अप्लाय करू आमगे NOC आमकां मेळून आमची घरा बांदपा मेळपा आमकां. प्लीज आवर रिक्वेस्ट. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. पंचायतींक खास करून उत्तर गोंयांतल्या पंचायतींक तंत्रज्ञान जाय आसत आनी कोणाक लघु उद्योग करपाचो आसत जाल्यार आपूण खासदार निधी येवजणेंतल्यान मजत करपाक तयार आसा. केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान आयतारा सांगलें. सॅनिटरी पॅड मशिनाच्या उक्तावणा वेळार श्रीपाद नायक उलयतालो. पिळगांव दिवचले ही कार्यावळ जाली. गांवांतल्या बायलांच्या सबलीकरणाचे नदरेन अशे तरेचे प्रकल्प भोव मजत करतात अशें ताणें फुडें सांगलें. अशे तरेचे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिवपाची आपली तयारी आसा अशें उतरय ताणें ह्या वेळार दिलें. महिला ही बरीच फुडें गेल्ली आसा. ती दादल्यापेक्षा फुडें वचपाचो प्रयत्न आसा आनी बरी गोश्ट आसा फुडें वचूंक जाय. त्यामुळे तांकां ज्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आवश्यक ज्यो काही गोश्टी आसात त्यो पुरोवपाचें काम आमच्या सगळ्यांचें आसा. आनी त्यातून हो जो एक मुद्दो आसा अडचणीचो मुद्दो आहा तो सॉल्व जाला अशें म्हाका बरें दिसता. आनी त्यामुळे खासदार निधीच्या माध्यमातून मैं जिको बताना चाहता हूँ कि जो एम्पिलेट फंड है उस फंड में इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए मैं निश्चित तौर से प्रयास करूंगा. और हर पंचायत में कम से कम एक मशीन यदि हमने दे दिया तो निश्चित तौर से हमारा भी थोड़ा सा उसमें जो काम है तो काम जैसे गर्दे सर ने कहा सगळे काम आणि वाडोवपाचें काम ते वाडोवपाचें काम हातून निश्चितपणे जातलें. सॅनिटरी नॅपकिनाची मशीन जी आसा ते मॉडिफाय करून म्हणजे पावर चड खावची ना त्याचो कॉस्ट चड जावची ना अशा पद्धतीचे मशीन तयार करून जे आमकां सोंप्या हितून कमी हातून जे आमचे समोर दवरले आहा ते उबंतू फावंडेशनाचे बाबा उमेश सिंगाचे हांव धन्यवाद दिता की अशा ह्या माध्यमातून एक वटेन एम्प्लॉयमेंट तयार जातलो. दुसरे वटेन जी आमच्या भयणीची जी काही गरज आसा ती गरज आज नवीन टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून ती गरज पुरी करू शकतली आणि तांकां निश्चितपणे आपापल्या कामाकडे वयत आसतना आधार जातलो अशें म्हाका दिसता. महिला मंडल के लोग हैं, हमारे जो रोटरी क्लब, यूथ क्लब, लायंस क्लब के लोग हैं, हमारे जो और अन्य जो स्वयं सेवी संस्थाओं के लोग जो काम कर रहे हैं, इन सबको हम लेके और हम इसके बारे में सर एक पूरा आंदोलन चलाएं जिससे हमारे जो आधी आबादी है महिलाओं की उनको सर जो उनका जो एक बेसिक नेसेसिटी है तो वो उसको हम कैसे तक पहुंचाएं उस पर हम सर मोबिलाइजेशन के लिए काम करें. और दूसरा था कि हमारा ऐसे सर यूनिट लगा के और गाँव में रोजगार देना. अभी हमने सर ये यूनिट लगाई है और इसमें 10 महिलाओं को ट्रेनिंग दी है सर ये यूनिट में. और उसके अलावा सर इसमें हमारे जो कॉलेज की गर्ल्स हैं, हमारे जो लोग हैं जो मोबिलाइजेशन पे कॉलेजेस में जाएंगे प्रोग्राम करेंगे वो उन लोगों को सर इनडायरेक्टली अलग से हम एंगेज कर रहे हैं. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अपंगूळ मनशा भितरली क्षमता जागयत समाजात आत्मविश्वासान वावरपा खातीर तांकां सक्षम करपाची मोख दवरून आयतारा एकवटाचे फेस्त मनयले.
पणजे जाल्ल्या ह्या फेस्ताक सामाजीक नदरेची एक झालर आशिल्ली. डिसेबिलिटी रायट असोसिएशन ऑफ गोवान आपलो 16वो वर्सुखेदीस मनयलो. आयतारा पणजे त्या निमतान कांय सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत सुवाळ्याक हजर आसलो. समाजात जागृताय निर्माण करपा खातीर अशे तरेच्यो कार्यावळी भोव गरजेच्यो अशें ताणें सांगलें. पळयात हो आनंद सुवाळो. हांव बेजिकली ह्या फेस्ताक पार्टिसिपेट जाला टू शो सॉलिडेरिटी विथ देम. ते जे काम करतात ते खरेंच एप्रिशिएट करपा सारकें काम. गोंयच्या समाजाक आज ह्या कामाची गरज आसा. ज्या पद्दतीन आज आमचो समाज वता त्या डायरेक्शनान, म्हणजे आतां अशे भुरग्यांची संख्या दिसान दीस वाडत आसा आनी थोडे तेंपान कितें जातलें नोबडी नोज. आनी ताका लागून ह्या भुरग्यांक ट्रेन करप, ह्या भुरग्यांक आपल्या पांयार उबें करप, ह्या भुरग्यांक एनकरेज करप, तांचो टॅलंट कितें आसा तो भायर काडप. आज तांणी खुबश्यो वस्तू हांगा करून दवरल्या विकपाक. दॅट मीन्स दे हॅव गॉट गूड टॅलंट. आतां तो नॅशनल स्कूल ऑफ ब्रायंटांतलो जो ताणें परफॉर्मन्स केला म्हादेव म्हणून ताणें, इज अ कंप्युटर टिचर. म्हणजे अशें जें आसा पळय तांकां एनकरेजमेंट दिल्यार दे वील आनी मुखार तांचें बरें जातलें अशें. Okay. Today is the 16th anniversary of the Disability Rights Association of Goa, and we are organizing this program Ekotache Fest to celebrate and promote inclusion of persons with disability in society. Today we had a disability awareness walk, and now we are having a cultural program of Goan traditional culture, dance, music and Goan cuisine, and we'll be also highlighting the issues and problems of persons with disability as well as the talents and capabilities of persons with disability, so that the general society is aware of persons with disability and it will help in the inclusion of persons with disability in society. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. गोमंतक मराठा समाजाचे दुसरे संगीत संमेलन शेनवारा जालें. कला आनी संस्कृती खात्याचे जोड पालवान ताचें आयोजन केल्लें. संगीताच्या मळावेल्या दिग्गजां कडल्यान स्फूर्त घेवन ह्या संमेलनाच्या निमतान गोंयची युवा पिळगी शास्त्रीय संगीता कडेन वळटली असो आशावाद गोमंतक मराठा समाजाचो अध्यक्ष गोरख मांद्रेकरान उक्तायलो.
ह्या समाजान ह्या गोंयांक आनी भारताक मोठमोठे कलाकार दिल्ले आसात. लय भास्कर, खापरूमाम पर्वतकर, मोगूबाई कुर्डीकर, किशोरीताई आमोणकर, मागीर हिराबाई बोडेकर असे मोठमोठे कलाकार आसात. आमचो उद्देश आसा की हे संमेलन आयोजीत करपा फाटलो की आयची पिढी जी गोंयची आसात तांच्यांनी ह्या कलाकाराचे एक प्रेरणा घेवची आनी ह्या कलाकाराची साधना तपश्चर्या पळोवन ह्या क्षेत्रांत सबंद गोंयचे युवा कलाकार तशेंच आमच्या समाजाचे कलाकार जे आसात तांच्यांनी हातून भाग घेवन मोठे कलाकार अशे जावचे ह्या उद्देशान हो यंदाचो द्वितीय संगीत समारोह सुरू जाल्लो आसा. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.